आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या 8व्या दिसांत आमी भितर सोदता। आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा भावार्थ संस्कृतायेन रिगलोलो करून पागियोंत फ्रांसिस्क जालो जेजूचो गोवाय। दर एक क्रिस्तांव आपणाचेच पासत क्रिस्तांव न्हय, बोगत दुसऱ्यां पासत आनी आपणाच्या कुटुंबा पासत जियेता म्हूण आमी समजुया। एक पेटलेली वाती आपले भोंवतणी आसलोलो काळोख पयसायता, तसोच जिवो भावार्थ जेजूचे आसणे सगळ्याक हाजीर करता। आमच्या भावार्थाची देणी आमकां आमच्या कुटुंबांतल्यान फावो जाता। आमचो भावार्थ आमच्या देशांत रीग घेता, फुलता आनी वाडटा। आमी भारताची नागरिकां आनी आमच्या देशाच्या संस्कृतायेचो प्रभाव जायते फावटी आमच्या खऱ्या क्रिस्तांवां कशी जेजूचो नमुनो मुखार सदांच दवरूंक गरज। जेजू आपल्या खासगी जिवितांत इस्रायल देशाची परंपरा आनी संस्कृताय फावो तो मान दितालो। इस्रायल लोकांचें जेवण आनी न्हेसोवन पासून देवाचो शुभ संदेश तो इस्रायली लोकांक परगटतना तांची रिती रिवाज तो पाळटा। तांचे संस्कृतायेंत कितें बरें आसा तें तो मानून घेता आनी जें वायट आसा त्या वायटाचेर निशेध मारून तो इस्रायली लोकांक देवाची बरी खबर परगटीत रावता। जेजू भाशेन सान फ्रांसिसूय जंयसर गेलो तो त्या देशाचे संस्कृतायेक फावो तो मान दितालो। गोंयांत आनी हेर जाग्यार तो दोतोन शिकोवंक एक गांठ वाजोवन भुरग्यांक आपोवन तांकां एकठायतालो आनी तांचे भाशेन जमनीचेर बसून तांकां दोतोन शिकयतालो। देवाच्या आदारान जायत्या जाणांच्या काळजांत ताणें देवाच्या उतरांची बीं वोंपले। तीं बीं तांच्या काळजांत रीग घेता, वाडटा आनी फुलता। ताचें फळ कशें तें जेजूक पातयेता आनी तांचो भावार्थ वाडटा। आयज आमी सान फ्रांसीस शावेराक उपकार आठयता। सगळ्या लोकांक आनी चड करून गोंयकारांक तो गोंयचो सायब म्हूण ताका आमी मान दिता। आमचो भावार्थ एक सादो भावार्थ न्हय, कारण आमची पुर्वजां हो भावार्थ जियेली आनी हेच संस्कृतायेंतल्यान तांणी हो भावार्थ आमचे मेरेन पावयलो। त्या पासत आमचो भावार्थ आसा तो आमचे संस्कृतायेंत रिगलोलो आसूंक जाय। जेन्ना आमचो क्रिस्ती भावार्थ संस्कृतायेंत रीग घेवन आसता तेन्ना ताका ओदिकूय अर्थ मेळटा। आमच्या भावार्था उद्देशी संस्कृतायेचें सुदारप जाता। ताका वायट प्रभावांतली राखून दवरून तिचो आमी विकास करूंक पावता। देवाचें उतर उजवाड जें आमकां संस्कृताये आनी भावार्था मदें आसलोलें नातें पळोवंक आमचे दोळे उगडटा। जशें लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 10 वळ 20:1 ते 20:4 हातूंत आमकां मेळटा। असल्या बागी दोळ्यांनी पळोवंक जायते जाण आशेले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना। आज हें भाग आमकां आसा, पूण फकत देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचो भावार्थ आमी आमचे संस्कृतायेंत रिगोवंक फावो। तर आयज सान फ्रांसीस शावेर आमचो नमुनो म्हूण आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमचो भावार्थ आमच्या संस्कृतायेन रिगलोलो करूंक पागियोंत फ्रांसिस्क भाशेन आमी जेजूचो गोवाय जावंक आयज आमी फावो ती पावलां मारुया। Page 16, A31.
Sarves pora ekliatseva, sasnagno mandoka. Tu porvoto, tu podvidar, tu moima sogliang fanta. Tu porvoto, tu podvidar, tu moima sogliang fanta. Sarves pora ekliatseva, sasnagno mandoka. Soglang तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भणीनो, आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा बावाट संस्कृतायेन रिगलोलो करून भाग्योंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. दर एके संस्कृतायेन त्या लोकांच्या भावार्थाचो प्रभाव आसता आनी ह्या पासत त्या लोकांक ती संस्कृताय चड म्हत्वाची जाता. जेन्ना बावाट संस्कृतायेन रिगलोलो आसता तेन्ना ताका अदीक नेट मेळटा आनी ह्याच कारणाक लागून आमी संस्कृतायेचेर लक्ष घालची गरज आसा. संस्कृताये वरवीं आमच्या भावार्थाची वाड जावंक, आमचो भावार्थ संस्कृतायेन रिगलोलो करूंक ह्या मिसांत सगल्यांक आमकां कृपा मागुया. आयज आमी सगल्या विमन रिलिजियस हांच्या पासत मागता. आमच्या जण एकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. बाबा भणीनो, जायते तरेन आमी चुकल्यात. आमचो बावाट आमचे संस्कृतायेंतल्यान जिवंक आमी फाटीं सरल्या. आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Amen. सोम्या काकूत कोर, Somia kaklutkur. क्रिस्ता काकूत कोर, Krista kaklutkur. सोम्या काकूत कोर. Somia kaklutkur. प्रार्थुया. कोणवड्या बापा, आमची खालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कोश्टां दुखींनी वळवळटल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळो आनी आदल्या खोटेपणान आमी परतून भोश्टावंक निर्मिनाका. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेसीच्या मुळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपसतली. ताचेर सर्वेस्पर
आत्मो दिवून येतलो, जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो वयल्या वयर पळयोवन ज्ञानीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फर्मोन मारचो ना, पूण प्रामाणीकपणान आनी दोर्दिऱ्यांक नीत करून दितलो, आनी पृथ्वीच्या ल्हानवीक कालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोब निस्तूर मनशांक मार घालपाची बडी. एक उतर उलोवन तो कोट्या मनशाचो नाश कोत्ता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचें आंगलें आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता येतात आनी बुकुडलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक पाटी सरना, आनी पाटकुलो आनी शिवाचें पोर बरोबर वेतात, आनी एक सुपुलो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी वांशवेल इश्टागतीन भोंवतात आनी ताची पोरां एकठांय न्हिदतात, आनी शिव बोयला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाच्या दोळीशीं खेळटा, सुपुलें भुरगें फुरसाच्या बिलकान हात घालता. म्हजे आख्खी पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात ओ नुकसान दिनात. दोयऱ्याक उदकाची बोत्ती येता तशें सर्वेस्पराचे ओळखीन सगलो द्वेस भरून येता. त्या दिसा जेशूचें पाल सगल्या पोरसांक एकूणा कशी उबें रावतलें. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें घर मोहिमेवंत जातलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सभाव जावं दी. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. म्हणुया, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्या नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बल्यांक नीत करून दितलो. साबाब, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोगतलीं. एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्यार पर्यान, न्हंयचे देगेत तावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. साबाब, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोर्दिऱ्याची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. साबाब, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगता सोर तें तोगूं. पृथ्वीचीं सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सोदय म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. साबाब, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia.
पोले आमचो सुमी आपलें बौल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य असो. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदा पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय, पूण सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटा. ओय बापा, तोरयेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा, आनी पूत कोण तो कोणूच नकलो बगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकलो बगोर पूत, आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसां वाटेन वळून ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगता, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, संस्कृतायेंतल्यान रिगलोलो बावाट आमी पळोवंक आयज गरजेचें. आमचो संस्कृतायेन बावाट आसा. कित्याक हांव म्हणटा, आमच्या गोंयान एक युनीक संस्कृताय आसा. ती अस्तमतेन आमकां मेळना, आनी जायत्या गोंया भायर गांवांनी दिश्टी पडची ना. आमच्या संस्कृतायेच्यो जायत्यो संवय आसा. कोणूय आमकां वाटेर मेळ्ळ्यार आमच्या घरान काम करतना म्हणटलें, काम करताय गो, बसलाय गो, मिसाक गेल्लें गो. ही आमची संस्कृताय, आमी ती बदलूंक जायना. कोणी काम करता, यू वर्कींग काम करता तो पळयता, पूण आमची गोंयकारां आमची संस्कृतायेन ती म्हणणी आसा. एके भाशेन आमी एकामेकाक वळखीता. आमच्यो दुसऱ्यो जायत्यो संस्कृतायो आसात, आनी त्यो बावाटान विणलोल्यो आसा. आवर फेथ इज इंटरट्वायन्ड with our culture. आनी भाव भयणीनो, आमच्यो परबो पळयत जाल्यार फेस्तां आमचीं जातात. आमच्या फेस्तांक आमी बरी तयारी करता. 9 दीस पयले नोवेनां करता आमी. तो अस्तमते वाटेन वच, वेस्टर्न कल्चर दे वील नॉट फायंड दीस. भायर युरोपाक तूं वच, हें मेळचें ना. नोवेना परब आनी परबेचो पाद्रीक आपयता, शर्मांव करूंक लायता, शर्मांव करता, देवाचें उतर उमेदीन परगोडटा, आनी लोक उमेदीन जाय तो चिकार वांटो घेता. भायल्या देशांनी हें जायना चड. भावा भयणीनो, आमच्या गोंयांत ही संस्कृताय आसा. जरी तर हांव एक घर बांदता, बुन्यादीचो फातर घालूंक आपयतले, मागीर ब्लेसींग करूंक आपयतले, आनी ब्लेसींग केल्या उपरांत मागीर जेवण वांटलें सगल्यांक. ही आमची गोंयची संस्कृताय. फाटल्या दिसांनी हांव एक कोणाचें शेक ब्लेस करूंक गेलो. आमच्या दोर्या वाटेर शेकां घालतात, आनी शेक ब्लेस करतना थंय कोण इंडियन आसले भायले,
what he is doing there, why all are praying. आनी ताणें सांगलें हो आमचो भावाट. We pray that God's blessing will be there in our business. भाव भयणीनो, ही एक आमची युनीक संस्कृताय जावन आसा. आमी देवा लागीं कितेंय करता जाल्यार मागता. काजाराच्या टायमार आमी पळयता जायत्यो वस्तू आमी करता. काजार आमी जावच्या आदीं एक जेवण म्हणून घालतात. आमच्या गोंयांत भिकऱ्यांक जेवण म्हणून घालतात. एक्चुली तें मोन दुसऱ्यांक हॅपी करूंक. आमचें एक चेडूं वो चेडो काजार जाता ही खुशालकाय परगटूंक. ही साद्या मनशाचो भावार्थ जावन आसा. काजाराच्या वेळार मागणें करूंक फुडें सरतात. पाद्रीक आपयता, फादर मुदयेचेर मातशें आशिर्वाद घाल, काजार जावच्या आदीं आमी मुदी करूंक ना, आमचेर आशे. ही आमची संस्कृताय. बाबा भयणीनो, काजार जाल्या उपरांत एक चेडूं दुसरे दिसा पळयता आमी साडो घालतात, तांबडो तांबडो साडो. ही संस्कृताय आमची. भायर दिसची ना ती, दुसऱ्या गांवांनी दिसची ना. हो साडो घालता. मागीर थोड्या गांवांनी ही संस्कृताय आसा, दुसऱ्या दिसा आख्ख्या गांवांक भोंवतात, दाखोवंक की एक नवी सून आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत आयल्या. आनी एक खुशालकाय ती, वेगळीच ती खुशालकाय जावन आसा. बाबा भयणीनो, असले संस्कृतायेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आमच्या गोंयांत पावलो. आनी ही संस्कृताय तो शिंकलो. बाबा भयणीनो, कोणूय अस्तंतीचो आमच्या गोंयांत पावलो जाल्यार ताका रोखडेंच आपणाचो वावर करूंक सोंपें जायना. पयलीं मनशांक ओळखूंक जाय, तांची संस्कृताय ओळखून घेवंक जाय, तांचें सगळें रावूंक जाय, तांचें जेवण खाण उलोवप तांचें शिकूंक जाय, आनी उपरांत वावर करूंक सोंपें जाता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर गोंया आयलो, शिकलो सगळें. आमची संस्कृतायेन ताणें मिसळ जालो, आनी हे संस्कृतायेन मिसळ जावन ताणें हो भावार्थ परगटलो. बाबा भयणीनो, हें सोंपें न्हय काम. आनी हें करूंक आमकां देवाची कृपा जाय, बळ जाय. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू शिवर्तमानान खुशाल जाता ओतम्यान. तो म्हणटा ह्यो वस्तू जाणाऱ्यांक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्योय, पूण साद्या मनशांक, ल्हानांक त्यो उक्त्यो केल्यो. देखून बापा, हांव तुका वाखाणटा. Jesus is rejoicing in his spirit today. He is so happy because his disciple went and proclaimed faith to the people. आनी ह्या साद्या लोकांनी तो मानून घेतलो भावार्थ. ही खुशालकाय देवाक भोगता, जेजूक भोगता. बाबा भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान इतलो वावर केलो, आयज तो अमर जावन आसा. आयज तो जावन आसा नमुनो. आमचे संस्कृतायेन आयलो, आमची जी संस्कृताय शिंकलो, आमच्या लोकांचो आख्खो कल्चर शिंकलो तो. आनी देखून भावार्थ परगटूंक ताका सोंपें जालें. आगोड जावंक ना. आगोड म्हणजे आगोडाय आसल्यो, पूण देवाच्या कृपेन ताका हें बळ मेळ्ळें. आईचे पयल्या वाचपांत आमकां इजायास प्रवादी म्हणटा, देव, हांव तुका शाण्यापणाचो आनी बुद्धीचो, घोटायेचो आनी पदवेचो आत्मो दितलो. हो आत्मो देवाचो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान घेतलो. आनी हो भावार्थ आपल्या जिवितांत जिवन ही घोटाय भावार्था वरवीं ताणें घेतली. आनी भाव भयणीनो, आमची संस्कृतायेंतल्यान ताणें ती परगटली. आयज देव म्हाका आनी तुकाय आपयता. ही संस्कृताय आमची पयले सुवातेर पुर्वजांनी आमकां करून दवरल्या ती. भाव भयणीनो, जें कितें आमचे संस्कृतायेन वायट आसा तें बंद करूंक जाय. जायत्यो वस्तू थोड्यो आमी काजरांक जावं फेस्तांक आमच्या गांवांनी फोग मारतात. आदीं फोग मारताल्यो कित्याक लोकांक कांय कळनासलें, आवाज गणगण करतालो. आतां तें पोल्युशन जाता, बंद करूंक जाय. भाव भयणीनो, थोड्या गांवांनी व्हडलें बँड लायतात. बँड लावपाक एक बरी वस्त, खुशालकाय. काजाराक वेता थंय बँड आसा. आमी आनी हूंय घरा लागीं येता थंय बँड आसा. आमचे सगळे धर्माची वस्तू आमी ह्यो बँड लावन व्हडलें फुंगसांव करून उपकारना. ही संस्कृताय आड आमची. थोडी संस्कृताय आसा आमकां, आमी कोणूय मेलो जाल्यार
आमी कांय घालूंक जाय वरसभर कांय घालिना जाल्यार आगो ताका मोगूच नासलो घोवाचो तें खंय कांय घालता. काडें घालीत जाल्यार मनशाक जाय ते थोडे वायटूय जाता, जिवाक बरें पडना. हें नोको. असली संस्कृताय आसा बंद करूंक जाय. बाबा भयणीनो, हे दुसऱ्यो जायत्यो आमच्यो परंपरा आसा. संस्कृताय एक आनी परंपरा एक. ट्रेडिशन and culture is totally different. Some traditions we have are very good, beautiful. त्यो आमी सांबाळूंक जाय. थोड्यो आमच्यो परंपरा आसात त्यो आमकां आमी करून आयल्या म्हूण करूंकूच जाय, त्यो बंद करूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, आयज आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां एक देख आनी नमुनो दवरता. आमचो भवाडची येतना हे संस्कृतायेंतल्यान आमी तो ओळखून घेवया. आमची संस्कृताय काय बरी आसा. दर एका आमच्या फुंगसावान कसलोय समारंभ जावं कसलेंय साक्रामेंत जावं आमी मागणें करता, देवा लागीं मागता, देवाचो आशिर्वाद मागता. आनी जेन्ना आमी देवाचो आशिर्वाद मागता तेन्ना देव आमकां सगल्यांक कुरपेन भरता. देव आमच्या जिवितान ही वेगळीच भितरली कुशालकाय दिता. कोणाचें एक चेडूं चेडो काजार जालो आनी ती बरे भशेन जियेतात आनी सगळें पाळटात तेन्ना आवय बापायक एक कुशालकाय. भाव भयणीनो, एक आमचोय देव कुशाल जाता. आनी जेन्ना आमी आमचो भावार्थ आमी बरे भशेन जियेता, भावार्थान आमी सगळें करूंक आमची पावलां फुडें मारता, देव कुशाल जाता. ही कुशालकाय देवाची आमकां सगल्यांक फावो जावंक आनी आमचो भावार्थ संस्कृतायेन आमी रिगून दवरूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा दी म्हूण मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमच्यो थोड्यो गरजो देवाक उबारुया. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी, याज्ञिकांनी आनी हेर म्हत्वाच्या भावां भयणींनी आपल्या शिकवणेंत लोकांचो भावार्थ संस्कृतायेन रिगयलोलो करूंक पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आमची संस्कृताय सांबाळूंक फावो त्यो सवलती लोकांशी पावोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमची बाबां भयणां जी आमची संस्कृताय सांबाळूंक जाय तो प्रयत्न करतात, तांचो प्रयत्न सुफळ जावंक आनी सगळे तरेचो सहकार तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आमचे संस्कृतायेन आसलोलें बरें तें विचून काडूंक, तें पाडून आपलो भावार्थ वाडोवंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सर्गींच्या बापा, भावार्थान केल्ली मागणी तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यान सगल्यांनी जी आमकां मागूंक लायलां तांची मागणी ह्या वेळार तुज्या फुड्यांत हांव दवरतां. बापा, तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पेज 31 C8. Bapak mananggong bailo, zai kaza chikori bhakti, takana kabolidana, zai pelyachi noya priti.
म्हज्या बाबा भणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दोयाळ बापा, खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयताव आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणी वरवीं प्रोत्सोहन जावन आमच्या सोर गोडजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सोरकड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोराचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आमी आशेताव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबरां संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या गोसानी पुनोंची वांपणा उर्मी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयची कोण आपलो वाडदीस समरमता ओकाजराचो दीस मनयतात तांचे सगल्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल. कोविड-19 हे पिडेक लागून जायतीं जाणां कोश्टावतात. सायबा, तांकां तुजी पेकोवणी फावो कर म्हूण मागता. जायत्यांनी आपल्या पासत मागूंक लायला. सायबा, तांचेय पासत ह्या वेळार हांव मागता. अशा क्वार मारिया, देवाची माई संगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस शावियारा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां हें सोबीत फामिलीचें मागणें शिकयलां. ह्या मागण्यांतल्यान आमचो भावार्थ वाडटा. आमकां देव आशिर्वादान भरता. आमचें दूख कोश्ट आमचो देव ओळखून घेता. खालतिकायेन, ल्हानविकायेन आनी उदार मनान खेरेत भशेन ह्या मागण्यांतल्यान आमकां सगल्यांक बापाचो आदार दी म्हूण मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आसत्या तोंडान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात.
शिली संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत गो देवाची शिली संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत गो देवाची शिली संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती मोचे सोट्टी आनी खास सडिना जावंक, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजे कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. Page 64, D 31. Mokal Jesuyo, tuyo bawa boining bedugyo, kazadam charawugyo, jivitam che bodlugyo. Mokal Jesuyo, tuyo bawa boining bedugyo, gotai tuji di tudi, buzwonam kahatuji, sontos tuzo amkadi, fawotitli polaiki, mogal Jesuyo, tuyo bawa boining bedugyo. सोर पदवेदारांनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रोसणेचो तूं उप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवळायेन आयकून घे. ह्या उचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बोल्ड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पडजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसनांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन
संवसारी वस्तूंचे जानवायेन मोल करूंक आनी सोर्गींच्या देण्यांक लोबदोंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, दर दिसा आमी आमच्या सुर्गीच्या बापाक दिनवासीत आयल्या, कित्याक तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. ह्या कोविडाच्या वेळार ताणें आमकां सोडूंक ना. ताणें आमकां नवी देणी दिलेली आसा. तर आमी ताका आर्गां आनी दिनवास दिवया ह्या मिसा पासत. आमच्यान हांगसर बजिलिकेच्या माठवांत म्हूण हितूं मिसांत भाग घेवंक ह्या वर्सा जावंक ना. पूण आमी घरा रावन बजिलिकेंत जे मीस चलता सायबाचे, तातूंत आमी वांटो घेतलेलो आसा. हाका लागून आमी ताका वाखाणटा. तर आयज हे मीस भेटयलां म्हापशेंचे दिनेरीच्या प्रमुखान, आनी तांचें नांव जावन आसा फादर एलेक्स डिसूजा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें ह्या मिसान आमकां आमची काळजां उर्बेवंत केलेलीं आसा. ते म्हापशेंचे दिनरीचे डीन जावन आसात, पूण ज्यो फिरगोच्यो थंयसर आसात तितल्यांकूय तो आजेर कोत्ता एके वतीन. म्हणटो त्याय पाद्रींक हांव वाखाणटा, देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते आनी तांच्यो सगल्यो जी पोरजां आसा, जे वाडे आसात, ते हांगसर हाजीर जातात. आल्तो पर्वरी फादर कायतान फेर्नांडीस, बास्तोरचे रोमाल्ड रॉबिन रॉड्रिगीस, कोलवाचे जान्युएरियो दा कोस्ता, कुंकोळींचे जुलियो कार्लोस मेंडीस, दुलेरचे पेद्रो कामिलो दा गामा, गिरींचे आंतोनियो आनंद दा गामा पायस, म्हापशेंचे फादर डेनिस फेर्नांडीस, पार्राचे पोरेचे फादर एलेक्स डिसूजा, पिर्नाचे फ्रँकी फेर्नांडीस, रेवोराचे दिनेश जॉन मेंडोन्सा, सुकुरचे सांताना कार्वालो, उकासायचे दोमिंगोस आग्नेलो मेंडीस, ह्या सगल्या पाद्रींनी एके वतीन हांगसर भाग घेतलेलो आसा आनी फादर अलेक्सान तांकां हाजीर केलेले आसा. तो तांकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वर्सा एकानूच सगल्या जाणांक हाजीर केलेले आसा, नाजाल्यार सगळीं म्हण हितूं फिरगोजीक हाजीर कोत्तालीं. पूण हें नवें देणें आमकां देवान दिलेलें आसा. ताका लागून आमी देवा बापाक, जेजूक आनी पवित्र आत्म्यांक दिनवासया. आनी हांगसर हे मीस तुमचे सोयशी हाडच्याक खूब वावुरतात. साकिस्तांव जे वाचपां कोत्तात, मागीर गायनां करतात, आनी एई मिडिया जे तुमचे फुडें हाडटात, तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्यान हे मीस आतां खूब चॅनलांचेर पळयतात, पूण तुमकां फकत सांगता, आमचे बजिलिकेचे जे यूट्यूब चॅनल आसा ते ऑफिशियल बजिलिका ऑफ बॉन जेजू ओल्ड गोवा, ताचेर तुमच्यान पळोवंक जाता. खूब लोक पळयतात. मागीर एई मिडियाचेर, CCR टीव्हीचेर, GCTV, HCN, गोवा डायसिसन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन मिडिया, सोसायटी ऑफ पिलार इंडिया, गोवन रिपोर्टर, गोवा न्यूज बी व्यूज क्रिएशन, अशे भशेन आनी चॅनलां, यूट्यूब्स आनी TV चॅनल्स तुमकां दाखयतात. तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी बागेवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन, आमच्या गोंयच्या सायबा कडेन मागणें करया नोयनाचें. आनी हे परी जें आमकां जाय ताणें म्हण हितूं आमकां फावो केलेलें आसा, पूण आनिकूय वस्तू ज्यो आसात त्यो आतां आमी ताचे फुडें दवरया. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे होत्रेक
बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा हांव आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य असो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Francisco Xaviera, तुझे कोडू गोंयांत शारा, तुझे जेजूच्या सोयनिका सदां सोयती